राजकुमार मैथीची पुलीस कस्टडी मेळोवपा खातीर एसआयटीन धरला नेट। मैथीचो जापो तपासूंक खंय जाय कस्टडी। जमनी बळकावपाचे केशींत राजकारणी सरकारी कर्मचारी, एसआयटीची जाप। गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनान तयार केल्या वर्सान एकदाच पोस्ट भरपाची येवजण। वर्साचे 12 म्हयने परीक्षा घेवपाचो खर्च आनी वेळ वाचतलो। प्रस्ताव मान्यताये खातीर सरकारा कडेन। 2 वर्सांत 14 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोडल्यो नोकऱ्यो। नोकरी सोडचे पयलीं 1 ते 4 वर्सां मेरेन घेता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। सरकाराचे लिवेचो गैरवापराचो दुबाव। पावणेक काडटात ते मायनिंग लीज म्हयन्या भितर आयडेंटिफाय करात, परमिशन घेयात, केंद्रान सांगला म्हणटा सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय। मायन्स कॉन्फरन्सात मांडले गोंयचे मुद्दे। सोनाली फोगड्याची चली यशोधराचे सुरक्षेचो उपाय करात। सोनालीचे मरणाची केस सीबीआय कडेन दियात। हिसार धर्मशाळेंतल्या सर्व जातीय खाप महापंचायतीन धरलो नेट। शिकलो म्हूण सभापतीच्या पदा मेरेन पावलो। 10% लोक शिकले म्हूण पुराय समाज फुडें सरलो अशें जायना। गोवा स्टार अवॉर्ड्सांत तवडकार उलयलो। भाऊ म्हणटा सगळे समाज महत्वाचे। कार्डिनल जाल्या उपरांत फिलिप नेरी फेराव पावलो गोंयांत। विमानतळार आमदार कार्लोस फेरेर, आलेक्स सिकेरा आनी आंतोन वाझान दिलो येवकार। हेर पाद्री स्वागताक हजर। मडगांव नावेले अग्निवीर भरतीक देशभरातल्या तरणाट्यांचो बरो प्रतिसाद। पुराय प्रक्रिया बायोमेट्रिक सॉफ्टवेअराच्या आदारान म्हणटा कमांडिंग ऑफिसर। कोलवाळे जेलीन 3 अंडर ट्रायल नायजेरियना मदीं झगडी। एका कैद्याच्या कानाक लागला मार। ट्रीटमेंट चालू, पुलीस करता फुडली चवकशी। इंजिनियरिंग आणि आयआयटीच्या भुरग्यांक एथिकल हॅकिंग शिकयल्यार क्रायम रेट कमी जावं येता म्हणटा डीजीपी जसपाल सिंग। गोंयांत खंय स्ट्रीट क्रायम कमी जाला। देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,000 वयर केशी, एक्टिव्ह केशी 48,000 लागीं। गोंयांत नव्यो 74 केशी, एक्टिव्ह केशी 558। 30 नागव्या उपरांत आता वरकोटो दांडोच्या लोकांचो सांगेच्या आयआयटीक विरोध। आयआयटी हाडू नाका म्हूण घाराणे। जबरदस्तीन आयआयटी हाडपाचो प्लान केल्यार खंय रस्त्यार देंवतले। बुधवार मेरेन गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट। नेटान वारे मारून पावस पडपाची शक्यताय। नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचे न्ही म्हूण शिटकावणी। तिसऱ्या दिसा कर्लिस बीच शेकाचे बांदकाम निखळपाचे काम चालू। सुप्रीम कोर्टान सांगला तो वाठार सोडून बाकीचे बांदकाम जाता भूंय सपाट। दारगळ 2 खांब जंक्शनार फ्लायओव्हर बांदात। पंचायत मंडळ थळाव्यांची मागणी। लोकसभा वेंचणुके पयलीं ठोस जाप दियात, नाजाल्यार फुडले पावल म्हूण शिटकावणी। बायणा खून प्रकरणात 3 फरारी आरोपींक अटक। मुरगांव पुलिसांनी कर्नाटका वचून केली अटक। हाच्या पयलीं 2 आरोपींक पुलिसांनी घेतिल्ले आसा ताब्यात। धुळेरान अमितेश सावंताच्या घरा गाडी आनी मोटरसायकल चोरताना एकल्याक रंगे हात धरलो। 3 जाण आशिल्ले, दोगांनी काडल्यो फुज्ज्यो। एकल्याक धरला तो ओंकार च्यारी वाळपयचो। काश्मीराक स्पेशल स्टेटस परत मेळपाचो ना। बीजेपी सरकारान काडिल्ले कलम 370 परत फाटीं घेवप शक्य ना। गुलाम नबी आझाद बारामुल्लात रॅलीत उलयलो। जम्मू काश्मीरात भायल्यांक मतदानाचो हक्क नाकाच म्हणटा जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्साचो मुखेली फारूक अब्दुल्ला। बीजेपीचो तरुण चूक म्हणटा हो देशाचो मतदारांचो अपमान।
मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते सेन्सेक्स 60,000 वयर, निफ्टी 17,900.